रेल्वे दोट्टीकरणाचेर आतां मेरेन कायमस्वरुपी पर्याय मेळूंक ना। रेल्वे दोट्टीकरणाचें जे काम जाता ती जमीन सरकाराची न्हय, कोणाच्याच खाजगी मालमत्तेत दुसऱ्यान येवन आपलो शेक गाजयलो जाल्यार त्या मालमत्तेच्या धनयांक तांकां तडीपार करपाचो पुराय हक्क आसा, अशें गोवा फावंडेशनाचे संचालक आनी नामनेचे पर्यावरणवादी दोतोर क्लाउड आल्वारिसान सांगलां। मजगतीं तामनार प्रकल्पाचेर आपली प्रतिक्रिया दितना तामनारच्या अधिकाऱ्यांक भौशीक बसके खातीर विचारलां अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू हा आज पर्यंत तांचे परमनंट सोल्युशन तांकां मेळूंक ना, कित्याक ती जमीन सरकाराची न्हय। आज पर्यंत आमी विचारला सरकाराक आमकां एक तरी डॉक्युमेंट दाखय, पोर्चुगीजाचो नाल्यार ताचे उपरांत एकूय डॉक्युमेंट दाखय आमकां, कित्याक ही जमीन तुमी रायट ऑफ वे म्हणटात न्हू, रायट ऑफ वे सही, बट रायट ऑफ वे डज नॉट मीन ओनरशीप ऑफ द लँड। रायट ऑफ वे म्हाका हक्क आसा, हांव गाडी येदो व्हडी गाडी चलयता तूं मातशें सायडीक रावता, पण जमीन ती ट्रॅक्स लेड जाल्यात न्हू, ती जमीन ती सरकाराची न्ही। कलेक्टराचो डिसिशन एकदम करेक्ट, आनी हो कोण अमित पाटकरान ताणें मिशीन घेतलें आनी ती सगळी तो फातर सगळो काडलो, तोय सही। कित्याक म्हण आमी आतां 2-3 म्हयने आदी आमी लोकांक सांगलां तुम्ही कोर्टान वचा कितेंय वचा, पण कोण तुमच्या प्रॉपर्टीन आयल्यार आनी फातर उडयले तुमकां कंप्लीट अधिकार आहा, हक आसा तो काडून भायर उडोवप, तुमच्या हातीन घेवंक जाय, कित्याक म्हणजे ही जमीन तुमची। आतां तुमकां दोनूच उपाय आहा, एक तुका कोर्टान वचून जाता आनी सांगूं जाता पळय आमची जमीन आनी हांगेवर फातर उडयल्यार ते मातशें काड म्हणून, ते स्लो आसा ते। पण दुसरे उपाय आहा, तुम्ही स्वयं काढून उड्या, तो कोण केस काय फायल करतो। इन दिस कंट्री विथ दिस डेमोक्रेसी अँड ज्युडिशरी आज पर्यंत तशें जायना, आनी हे रेल्वेचे दिस इज कंप्लिटली रॉंग वॉट दे हॅव डन अँड इट इज गॉन अगेन्स्ट देम। If the railways had not done and they had done it in a better way, they might have succeeded. But आता गेले न्हू, they have actually spoiled the relationship with all the people in that area. तुमकां वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन परमिशन मेळना तर तुम्ही हांगा कितें बांदतात डबल ट्रॅकिंग, ताचो कितें फायदो? फायदो आसूंक जाय, कंप्लीट डबल ट्रॅकिंग जाल्यार तो फायदो आसतलो, पण हांगा एक जागो तुम्ही डबल ट्रॅक करतात, मागीर हांगा तो करूंक जायना, तिसऱ्या कडेन करतात, दॅट इज नॉट अ वे टू डिझायन अ रेल्वे। व्हेरी बॅड प्लॅनिंग, व्हेरी बॅड पब्लीक रिलेशन्स, and you are not doing it with the interests of the people whom you claim to serve. The railways are meant to serve the people of India. They are not meant to kill the people of India. कुंभाराचे तांकां अधिकारी आहात न्हू, तांकां विचारलां मातशें पब्लीक मिटींग करया म्हणून। यू मीट अस एंड यू सॅटिस्फाय अस, तुमी कितली झाडां काडटाली म्हणून सँच्युरीन, आनी खंय लायताले ते म्हणटा आमी कर्नाटकान लायताले म्हणून। आमचो रान, आमचो जंगल, आमचो वायल्ड लायफ सँच्युरी तुमी लायताले ती कितें गॅरंटी कितें आहा तुमी लायताले म्हणून? कोण पळयतलो? So we have asked certain questions also. We said that Supreme Court has सांगला हांगा तुका घालूंक जाता, पण doesn't mean that you can do whatever you want. There will be restrictions in what you are doing. Same area which you got for that old 100 kV line and 200 kV line, only that area you can use. You cannot use more than that.